नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। पेट्रोलाचेर वेट माफीचो घेतले फेरनियाळ, वेट सवलत पुराय रद्द करचेनात, पूण नातला उपरांत दराचो फेरविचार, पेट्रोल वाडटले, मुख्यमंत्री म्हणटा पेट्रोल देविल्ल्यान चल्ला विचार। फुडाऱ्यांनीच येरादारीची शिस्त लायली खुट्याळाक, प्रुडंटाच्या युवा पंथीक मुख्यमंत्री धरून मंत्री आमदारांच्यो कारकेड मेळ्यो नो पार्किंगात, एक एकलो आबूज निमणे ड्रायव्हराचे माथ्यार। नातला मनोवंक गोंयकार तयार, नखेत्रा गोटे लायटी सांताक्लॉज सगळी तयारी जाली। इगर्जींनी मध्यानराती मिसा उपरांत येशूचे जल्माचो सुवाळो सुरू, गोंयची नातला सुरू। पणजे महापालिकेचे सफाई कामगारांचो संप फाटी, कामगारांक नियमित करपाचे दिसवडो वाडोवपाचे मागणेचेर महापालिकेन मागलो वेळ, काडिल्ले 330 कामगारांक घेतले सेवेन रुजू। आणि आसामात वांशिक हिंसाचार, 70 लोकांक मरण, बोडो हल्लेखोरांनी बायलां आणि भुरग्यांचो केलो नरसंहार, पुराय आसामात अलर्ट। खबरविस्तारान गोंयांत पेट्रोल वाडटले, पेट्रोलावेले वेट माफीचोय सरकार फेरविचार करतलो। पेट्रोल डिझेला परस सवाय आसपाक शकना, ते शिवाय पेट्रोल देंवला, ताका लागून सरकार वेटाचो फेरनियाळ घेतलो म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार बुधवारा सकाळी मिडिया कडेन उलयलो। पुलिसांनी ज्येष्ठ नागरिकांक म्हूण 1090 हेल्पलायन केल्या, ती सुरू केल्या उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो। पेट्रोलाचेर लिटराक 2 रुपया सेस लावपाचे परिकार सरकारान हे पयलींच थारायल्ले। आता पार्सेकार सरकार वेट माफीचो फेरविचार करता। वेट देंवयल्लो त्या काळांत ज्या वेळार मोठ्या प्रमाणात वाडत असलें पेट्रोल आनी म्हारगाय मोठ्या प्रमाणात जाल्या आनी गोंया पुरते निदान आमच्या नागरिकां खातीर जो पेट्रोलाचो दर 75 आनी 80 पावत गेला तो कंट्रोलांत येवचो म्हणून वेट देंवयल्ले। ज्या हेतून तो वेट देंवयल्लो तो हेतू पूर्ण आज साध्य जाल्लो आसा। इट इज हाय टायम नाव की पेट्रोलचो दर थोडेसो वेट 5% लायलो आनी डिझेला परस 1 रुपया 2 रुपया जास्त आसलो जाल्यार दॅट वूड बी इजिली एक्सेप्टेड टू द पब्लीक। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान बुधवारा ज्येष्ठ नागरिकां खातीर खासा हेल्पलायन सुरू केली। गोंय पुलिसांनी ही हेल्पलायन सुरू केल्या। ज्येष्ठ नागरिकांक कसली मजत जाय जाल्यार तांणी 1090 ह्या टोल फ्री नंबराचेर फोन करूं येता। If it is related to the crime, criminal or police action, immediately the PCR will be directed to reach on the spot. The beat constable of that area will also reach there, and if the subject is not related to the police department, some other department like health or any other issue, social issue, economic issue, that other department will be contacted by our control room staff. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। फुडाऱ्यांकूच येरादारीचे शिस्तीची बारीकसाण नासल्यार लोकांनी कितें करपाचें? प्रुडंटाच्या युवा पंथी टीमीक नेमक्यो पणजेन नो पार्किंग झोनात ह्यो गजाली कॅमेराचेर मेळ्ळ्यो। मिनेजीस ब्रागांचा हॉला कडेन पुलीस हेडक्वॉर्टर्साक सामक्यो तेंकून सापडले ते मुख्यमंत्री पार्सेकार धरून आमदार मायकल, मंत्री परुळेकार आणि आदलो आमदार दामो। गाडयो नो पार्किंग झोनात कॅमेराचेर मेळ्ळ्यो ते पळोवन एक एकलो नर्वस जालो आणि ड्रायव्हराचेर घालून मेकळो जालो। पळयात रिपोर्ट। गोंयचे आमदार मंत्रीच असली देख दिवंक लागल्यात। ह्यो गाडयो पळयात, गाडयो आम आदमीच्यो न्ही, सरकारी तांबड्या दिव्याच्यो गाडयो, गोंयच्या आमदार आनी मंत्र्यांच्यो। पणजे पुलीस हेडक्वॉर्टर्साक तेंकूनच आशिल्ल्या नो पार्किंग झोनात ह्यो गाडयो पार्क केल्यात। प्रुडंटाच्या युवा पंथी टीमीन ही गजाल पळयली आणि आपले पद्दतीन गांधीगिरी केली। गाडयेच्या ड्रायव्हरांकय फुलां दिली। ड्रायव्हर फुलां घेवंक तयार नाशिल्ल्यान मंत्री आमदारांक दिवन पळयली। घडले ते गजालीची जाणीव जावपाची मतलब। घडला ते बरोबर न्ही म्हूण कळटनाच मंत्री आमदारांनी ड्रायव्हराचेर घाले। असं झालं सांगचे पडले ही चूक ताची। आय वॉज लिटल बीट लेट टू माय आणि ऑलवेज कशें हा ड्रायव्हरान ड्रायव्हराचें काम करपाचें आसता। तूं जशें तुजें काम करता तशें हांव म्हजें काम करता। He doesn't know that this is no parking area. Might be. And he shouldn't have parked over here if it is no parking area. फक्त आमदार ग्लेनाची गाडी पार्किंग सुवातेर आशिल्ली। I also expect all the MLAs, ministers to, they should follow the rules and regulations.
युवापंथीन मुख्यमंत्री पार्सेकाराक गाठलो, तो कांयच उलोवंक तयार ना. लोकांक तालाव मारतात तसो मंत्री आनी आमदारांच्या गाडयांकूय मारात म्हूण युवापंथीचे टीमीन ट्रॅफिक पुलिसांक आपयले. पुलिसांनी येवन तांचें काम केलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आसामांतले दंगलीन बुधवारा 70 वयर लोकांक मारले. बोडो हल्लेखोरांनी केल्ले वांशिक हिंसाचारान कितलेशेच बायलां आनी भुरग्यांक मारल्यात ते 70 जाणांत 21 बायलो आनी 12 भुरगे आसात. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग आनी गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजून आसामांत वचून परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. पुराय आसामांत अलर्ट दिला. घेऊया एक विराम.